हांव सय्यद इकबाल सांगे म्युनिसिपल कावन्सिलाचो एक्स वायस चेअरपर्सन आनी आयज आमचे सराचे सर श्री सुभाष फळदेसाय हांचे 60वे बर्थडे ह्या निमतान हांव सराक आनी तांच्या सगळ्या फॅमिलीक हार्दिक शुभकामनाय दिता आनी अशेंच मागता की सराची घोडदौड अशीच चालू उरूं की सांग्यार जी कामां सरान तडीक लायल्यात आनी जी आतां पुराय जावपाची आसात ती सगळी अशीच जायत रावूं आनी सराली अशीच घोडदौड चालूच उरूं हें मागता आनी तांकां सदांच एक बरें आरोग्य आनी बरें आयुश्य लाभो म्हणून मागता आनी सदांच तांच्या घरांत तांच्या फॅमिलीक आनी सगळ्यां भितर सूख समृद्धी आनी शांती लाभो अशी अपेक्षा करता. नमस्कार, हांव संगमेश्वर पांडू नायक, एक्स वायस चेअरपर्सन ऑफ सांगे म्युनिसिपालिटी, वॉर्ड नंबर 8. आयज सांगपाक खूब खोशी भोगता की आमचो सांग्या वयलो आमदार श्री माननीय मंत्री आनी गोंय राज्याचे आमदार श्री सुभाष फळदेसाय हांचो 60वो वाडदिवस आसा. त्या निमित्यान तांकां हांव देवा कडेन मागता, आमचे राखण देवा कडेन, आमचे पायक देवा कडेन, आमच्या रामनाथ देवा कडेन, दत्त महाराजा समस्त वाठारांतल्या समस्त देवा कडेन मागता की तांकां उदंड आयुश्य लाभूं, तांचे फॅमिलीक उदंड आयुश्य लाभूं, तांचे कितें अडथळे आसा त्यो सगळ्यो मेकळी जावं आनी तांचें जें स्वप्न आसा जें सांगे मुखाल्ले पावणेर व्हरपाचें, व्हड करपाचें, गोंय राज्या भितर सांगे हें एक व्हडलें नामांकीत जोडून दिवपाचें, तें तांचें पुराय जातलें अशें हांव आशा बाळगितां आनी तांकां परत एकदां वाडदिवसाची हुनहुनीत परबीं दिता आनी तांकां उदंड आयुश्य लाभूं हीच देवा कडेन प्रार्थना करता. थँक्यू. नमस्कार, म्हजें नांव मार्कूस पेरेरा आनी पंच मेंबर विलेज पंचायत उगे आनी उगे रायझिंग क्लबाचो प्रेजिडेंट. आयज आमच्या आमदाराचे आनी सोशल वेलफेअर मिनिस्टर श्री सुभाष फळदेसाय आयज ताची बर्थडे. आयचे ह्या मिडिया माध्यमांतल्यान हांव ताका एक विश हॅपी बर्थडे म्हणटा आनी बरें यश ताका आवडयता. कित्याक 5 वर्सां जालीं ताका आतां एक MLA तो कसो आमच्या ह्या वाठारांत सांगे वाठारांत वावुरता. जायती उदरगत तेणें केल्या आनी जे टायमार आमी कोणाचो कितें हेल्प जाय आसलो तो आमकां तेणें हेल्पूय केला. एक पंचायत एक वॉर्ड मेंबर कसो आनी उगे रायझिंग क्लब एक प्रेजिडेंट कसो हे वावरांत तेणें आमकां जायतो आदार दिला आनी ताका मुखार आमी बरें यश आवडयता आनी ताका बरी भलायकी मागता. रावता बाकी सांगे आयज आमच्या सुभाष फळदेसाय सर यांचो बर्थडे हा 60वो आनी तो आमी थाटान मनोवपाचो साजरो करपाचो केल्ले कडेन आसा. आनी सांगपाचो उद्देश म्हळ्यार इतलोच, आमच्या सुभाष फळदेसाय सर हो एक धडाडीचो आमदार आसा, मिनिस्टर आसा आनी तांकां अशी आनी एक 5 वर्सां मेळो अशी आमची एक इच्छा आसा आनी ताणें खुबशी उदरगत केल्या हाज्या मतदारसंघात ती आतां ताज्या हातीन पूर्ण करची अशी म्हाजी इच्छा आसा. आनी लास्ट सांगपाचें म्हळ्यार उदरगत करपा आनीक तेजी हें दिवचें ताका देवान आनी इतलें सांगून म्हाजी हें करता आनीक विश यू हॅपी बर्थडे टू सुभाष फळदेसाय सर. नारबार देसाय, एक्स सरपंच उगे पंचायत, वार्ड नंबर 7 मुगोळी. आयज आमगे सराचो बर्थडे आसा ताका हांव शुभेच्छा दिता. तसोच आमचे सर सुभाष फळदेसायान आमचे भरपूर काम केलें आहा. खंयची कसलें काम घेवन गेल्यार तेंणी केन्ना नांव मेळिल्लें आनी भरपूर आमचें डेव्हलपमेंट भरपूर केल्लें आहा. उगी पंचायती तरी खूब डेव्हलपमेंट केलां. तशें आमच्या गांवांत कसलीं कामां आसा तेंची केन्ना नांव मेळना आनी ह्यान फुडें कामां घातलेलीं आहा ती आमकां आशा आहा तो आमची ती काम करून घेतलो म्हणून. त्यान ताका हांव सरान देव बरें करूं ताका आयुश्य बरें दिवन तेंची घरा बायल फॅमिलीक बरें आयुश्य दिवन आमी देव बरें करूं. हांव दिव्या दिलकुश नायक, उगे पंचायतीची एक सरपंच तशेंच आतांची पण आमच्या आमदार तसोच ऑनरेबल मिनिस्टर सर सुभाष फळदेसाय तांकां मना पासून तांकां हार्दिक शुभेच्छा दिता तांच्या वाडदिवसा निमतान. तशेंच आमच्या आमदारान आमचे उगे पंचायतीचे खुबशीं कामां डेव्हलपमेंटाची हाती घेवन वाटचालीक लायिल्ली आसात आनी तशें आनी फुडें बी आमकां खुबशीं कामां हांगसर येवपाचीं आसात. म्हणून हांव तांकां ही कामां आमची घडोवन येवपाक लागून तांकां
परत एकदा तेंचे हांगसर स्वागत करतले आनी तांकां वाडदिवसाची परत एकदा मनोनीत बरें बी दितात. नमस्कार, हांव मुगी पंचायतींतली सरपंच. म्हजें नांव उत्कर्शा उदय देसाय आनी आमच्या आमदाराचो 60वा बर्थडे. आमच्या आमदारान खुबशीं काम केल्लें आहा आनी बरीं काम करपा खातीर सदांच फुडें आसता आमचो आमदार. आयज आमदारान आमचे बर्थडे विश यू हॅपी बर्थडे सर. आनी आमची सगळे पंचायती मार्फत आनी स्टाफाचे शुभेच्छा, वाडदिवसाची हार्दिक शुभेच्छा.